नमस्कार पोया सिटीग्राम खबरो। सावय वेऱ्या एकलो टेम्पो पोंदाक गेलो। 65 वर्साचो अनिल चंद्रकांत नायक रावपी सावय वेरेचोच हॉर्टिकल्चराचो लोडेड टेम्पो रिवर्सात देवलो। फाटल्यान आशिल्लो अनिल टायरा पोंदा गेल्ल्यान जाग्यारूच गेलो। अनिल चंद्रकांत नायक रावपी मदलावाडा सावयवेऱ्या आज सकाळी 5:30 वरांचेर तो हॉर्टिकल्चराक जी टेम्पो आयिल्ली भाजी व्हरपाक तो भाजी घेवन आपल्या हॉर्टिकल्चर शॉपाचेर व्हरतालो। अकस्मात टेम्पो देंवल्ल्या कारणान तेका खबर ना आनी फाटल्यानच्यान ती टेम्पो देंवली आनी तेका आदोवन तेजो जाग्यारूच मृत्यू जालो। 5:30 वरांचेर वेरे हांगासर हॉर्टिकल्चर गाडी आपटोवन अनिल चंद्रकांत नायक आमकां सोडून गेल्ले आसा। तेजो हॉर्टिकल्चरचो गाडो आसा। दर फावट ती गाडी भाजी घेवन तेजे गाड्या कडेन येताली, पण आयज दुर्दैवान ती गाडी वयर पार्क करून थेयल्ले आसली आनी कितें जालें तें म्हाका खबर ना, पण ती गाडी सकयल देंवली चडवार आसल्या कारणान आनी ती तेका आपटली। त्या वेळार गाडयेर 2 सिलिंडर आसले आनी एक ड्रायव्हर आसलो। ती गाडी सकयल देंवली आनी तो आपलें सामान घेवन आपल्या गाड्यार वयतालो तेन्ना ती गाडी तेका आपटली आनी तो 2 गाडी आनी एक थंय पूल आसा त्या खांब्याक प्रेस जालो आनी तेजो ऑन द स्पॉट थंय तो एक्सपायर जालो। तेजो पंचनामो केलो आनी तेजी बॉडी बांबोळे हांगासर व्हेल्ली आसा। घरकान्नीच्या तकलेर फातर घालून जीव घेवपाचो यत्न केलो म्हूण मडगांव पोलिसांनी केस रजिस्टर केल्या। घोव विलकंडा डमडमाक भितर वडयला। बायलेक जखमी स्थितीत जीएमसीत घाली। आयज सकाळी नावेली कोलमडोळ हांगासर एक कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करतले घोव बायले मदीं झगडी जाली। ते घोवान बायलेची तकलेर फातर मारलो आनी तिका जिवेशी मारपाचो प्रयत्न केलो। मडगांवच्या पुलिसीन ते घोवाक अरेस्ट केला आनी बायल जिविता आनी मरणा मध्य जीएमसीन झुजता। First April 2019 at about 2:55 hours, we received a complaint from one Mr. Vasant Kumar, resident of Pajifund, who is a supervisor of Supreme Kolmarad under construction site. In his complaint, he mentioned that one accused person who is a laborer, his name is Mr. Vilkan Dumdum. He is a native of Jharkhand. He is a native of Jharkhand. He assaulted his wife by putting a stone, a laterite stone on her head, and she is seriously injured and undergoing treatment at GMC Hospital, Bambalur. And we have registered an offence under section 307. Further investigation is in progress. Arrested? Yeah, accused has been arrested yesterday night. मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकरान सोमारा मांद्रे पोट वेंचणुकेक उमेदवारी अर्ज भरलो। पेडण्या भगवतीचे दर्शन घेतल्या उपरांत शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांक घेवन जितान उमेदवारी घाली। मांद्रे मतदारसंघाची जी पोटनिवडणूक आसा त्याचे अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकर आणि आपल्या सगळ्या म्हणजे असंख्य कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने येऊन आयज तांणी नॉमिनेशन्स पेडणे उपजिल्हाधिकारी जे चंद्रकांत शेटकर आसा तो तांचेकडे आपलो अर्ज सादर केलेलो आसा। म्हाका दिसता लोकांनी दाखोवन दिला सध्या कितें चल्लां तेंच्या मनान ते एक चळवळ कशी एक उमेद हे आतां आयज आमी फॉर्म भरतात आनी फॉर्म भरपाक प्रत्येक गांवांतल्यान लोक भायर सरलेलो आसा आनी तेंच्यांनी एक मनांतल्यान निर्णय केल्लो ठरयलेले आसा की हे फावट आमच्या वांगडा रावन अपक्ष उमेदवाराकूच जिखून दितल्या आनी म्हाका फूल सपोर्ट तेंचो आसतलो म्हणून। जीत अपक्ष उमेदवार म्हणून उबो आसा तेव्हा तेका भरपूर त्यांनी आदल्या 2 वर्सांक सुद्धा मांद्र्यात एक सामाजिक कार्य आरंभलेलं आसा सुरू केला आणि त्याच्यानंतर फॉर्म भरल्यानंतर त्यांनी भरपूर असे काय लोकांसाठी कामां केली आणि ती सगळी दिसलेली आसा। आज आमकां मांद्रे मतदारसंघात एक यूथ भुरगो मेळ्ळो आसा आज विताची सारकी मांद्रे गरज आहा। हे जो माकड कशे लोक उडके मारतात तांकां बंद करपा खातीर आज आमी इंडिपेंडंट दिता आमी दवरला। एक गुणसंपन्न असा आम्हाला लीडर भेटला। गुणसंपन्न म्हणजे तो
यंग आहे, पण यंग म्हणजे एवढा अलर्ट पण नाही आहे, मॅच्युरिटीमध्ये आहे, सगळे डिसिजन तो घेऊ शकतो. परत त्याच्यामध्ये लोकांनी मदत करण्याची ती त्याला आवड आहे. आणि दुसरं म्हणजे तो प्रपंचाने सुद्धा म्हणजे आपल्या चांगला असा म्हणजे सर्व दृष्टीने व्यवस्थित लोकांना मदत करणे आणि त्यांना दुसरा पैसा असून चालणार नाही, लोकांना मदत करण्याची बी इच्छा पाहिजे ते त्या आहे, कारण ते त्यांनी दाखवून दिलेले आहेत. आणि आपल्या मातृ संघाचं कल्याण केल्याशिवाय राहणार नाही. माणूस एकदा त्याच्याकडे गेल्यानंतर तो आपलं दिसता ते चेहरोच दिसता तो फटिंग नाही म्हणा. आता जे विरोधक काही पावटळ उठवतात, आज ह्या हे सगळं समुदाय बघून विरोधकाच्या पायातळी राव घसरत गेली आणि एका वर्षाच्या कालावधीतच जितान येदो मोठो जनसमुदाय लोकप्रियता उभी केली हे त्याचं कौतुक. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनान लोकसभेचो प्रचार सुरू केला. कुडचड्यार ताणें काँग्रेस ब्लॉका बरोबर बसका घेतली. आज काँग्रेस ब्लॉकाची कुडचड्यार हांगा मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेक MP कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे फ्रांसीस सार्दिना आनी तशेंच एक्स मिनिस्टर पयलींचे काँग्रेसीचे डॉमिनिक फर्नांडीस आनी हेर मनीस उपस्थित जाल्ले ह्या मिटींगेक. मोदी जो सरकार आसा आनी गोंयचोय सरकार फकत आश्वासनांनी फॉल्स आश्वासनांनी ते निवडून आयिल्ले आसा. गोंयांत 35,000 कोटी आमच्या आदले सरकारान हेल्यो इलिगल मायनिंग 35,000 तारीखार आयलो 3,500 पावलो 350 पावलो 1 लाख तरी भितर उलयलो सगळी फुटींग पडा. मोदीन सांगले एकेका अकाउंटान 15-17 लाख येतल्यात. हांवें म्हणून तुमचे कोणाचे येतले आमचे आनी कोणाचे अकाउंटान 25 येईल डिमोनेटायझेशन केलें आनी तेच जण हांव टीव्हीचेर आयकतालो. कितें सांगलें ताणें लोकांक तुमकां वायट करपाक करूंक ना, गिरेस्तान काबार करपाक. आनी टीव्ही जाता लोकांक अरे तुमकां त्रास पडटाय हे ना इल्यार त्रास पडून कांय ना. गिरेस लोक काबार जावपा आसा ते खुशाल पूण कोण काबार जाले? फकत गरीब लोक, गरीब लोक 0.7% भायर उरले पयशे, 99.3% पयशे आयले. म्हणजे ती ब्लॅक मनी होऊन गेली. मागीर ताणें GST किंमत 1,000-1,500 आमगेले वर्कर आसतले सोबोन जे आतां सायलंट आहाय ते थोडी काम करूनाय, थोडे आपणागे हें दाखयनाय. पूण तरी आसतना जी आज परिस्थिती आसा हिंगा ती तांकां बरे भाशेन खबर आसा. मात गरज आसा तांकां रेकग्नायज करपाचें, तांकां आमी कोणे जाल्यार वचून मेळपाचें, तांकां उडावपाचें, तांकां साथ करपाचें. उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरीत खासा मतदारांक म्हूण कार्यशाळा घेतली. आयकूंक सारखे येनाशिल्ले वा दृष्टिदोष आशिल्ले 86 मतदारांनी हे कार्यशाळेत मतदान कशें करप हे शिकून घेतले. North Goa collector has organized a special training program for the person with disabilities voters on election process. Today here we have organized a training for deaf and hard of hearing voters. 86 such voters have so far come for this training. They are all from different parts of North Goa, covering the entire North Goa. Today we'll be educating them, giving them training on election process, what happens exactly in the polling booth, then hands-on training on EVM, and also we will be giving them training on what are the facilities which are available for persons with disabilities. Now, since this training is for deaf and hard of hearing persons, there are two trainers. One is Dr. Shantanu Gawas. He will be speaking on the election process, and that will be interpreted
in the sign language by Srimati Desai, who is a trained sign language interpreter. So this is the second training which we are organizing for persons with disabilities. Some days back we had organized a similar training for visually impaired voters. बाणावले दर्यात नुस्त्याच्या जाळ्यात ऑलिव्ह रिडली कासव फारवलो. थंयच्या नुस्तेकारांनी ताका परत आशिल्लो तसो व्हरून दर्यात सोडलो. बाणावली जो नुस्तेकार नुस्तें मारपाक दर्या भितर गेल्लो आनी ताका एक कासव जाळे भितर घुसपल्लो दिसलो. तांणी रोखडेच आपल्या टिमीक आपोवन सुरेन ते जाळो कापून त्या कासवाक रेस्क्यू केलो. वेरी गुड पकड़ हेल्प कर रे बहुत हैवी है हेल्प कर वेरी गुड ओके बाबा ही आम सोडा ही आम मरे आम सकाळी डॉल्फिन ट्रिपी गेल्ले सो ही आमगे हिंगा येना खूंय रे ते हे वारका आहा थिंग आमकां म्हाका झाडां घुसपोन आसलोली सो हांवें मुगे भुरग्यां आपोवन सूर घेवन ती हांवें रेस्क्यू केल्या. आतां आमी सोडाय ही उदकां बरें आहा इंजर्ड बी कांय जालें ना सारकी हेल्थी आहा सो आमी आतां सोडाय चलया बाबा. ओनू दुखवट्याक लागून शिगमोत्सवाचे शेड्यूल हाल्ले खरे, मात गोंयकारांची आणि शिगम्याच्या पंगडांची उमेद मातूय उणी जाल्ली ना. मडगांवां शिगमो मोठ्या उमेदीन जालो. रोमटा मेळ चित्ररथांक लोकांची गर्दी. मडगांव हांगासर शिगमोत्सव मनयले हातून वेगवेगळे रोमटा मेळ आणि चित्ररथ पार्टिसिपेट जाता.
शत्रुताओं का वध मेरे हाथों निश्चित है।